आयोजित या प्रेरणा यात्रेचा शुभारंभ श्री मल्लिकार्जुन यांच्या गांवडोंगरीच्या ह्या देवळाकडच्यान जाल्ले आसा। आमी देवा कडेन मागणी केल्ली आसा। काणकोण भूमी ही श्री मल्लिकार्जुनाची भूमी आसा। ह्या भूमींतल्यानच स्वातंत्र्य सैनीक जावन गेले आनी आमदार बाबजीवा गांवकर, स्वातंत्र्य सैनीक दुसरे जावन गेले बाबू वेळीप, एक बरे सोशल वर्कर आनी मंत्री वासुपाय गांवकर। तशीच ही कर्मभूमी आसा स्वर्गीय मंगेश गांवकर, जेणे आपल्या अधिकारा खातीर या एसटी समाजाच्या अधिकारा खातीर 25 मे 2011 बलिदान केल्लें आसा। तशेंच आमचे दुसरे भाव दिलीप वेळीप जे मोरपिल्ला गांवाचे हे राजघटनेनुसार असले अधिकार मेळोवपा खातीर ह्या दोगूय आमचे तरणाट्यांनी बलिदान केल्लें आसा। आज ही यात्रा त्यांच्या स्मरणार्थ आनी 20 वर्सां उठाक जाल्या हेज्या प्रित्यर्थ ह्या 10 तालुक्यांतल्यान ही यात्रा भोंवतली। मंगेश आनी दिलीपाचे अर्धवट उरले स्वप्न ह्या आयज ह्या नवीन पिढीचेर ते पूर्ण करपाची जबाबदारी आसा आनी म्हणून लोकजागृतीची गरज आसा। ही आयज प्रेरणा यात्रा तिसरी यात्रा आसा जे मल्लिकार्जुनाच्या देवळांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा। हेजे पयलीं गोमंतक गौड मराठा समाजाची ज्योत यात्रा जाली। उटा संघटनेची एक जनजागृती यात्रा जाली आनी आज प्रेरणा यात्रा। नक्कीच मल्लिकार्जुनाचो आमकां आशिर्वाद आसा आनी यात्रा भोवत 10 तालुक्यांतलो प्रवास करीत श्री गणपती मंदिर फर्मागुडी हांगा तेजो समारोप जावपाचो आसा। वाडो तिथे उठा हे एक अभियान घेवन गोंयच्या सगळ्या जवळ 750 जे वाडे आसात ह्या वाड्याचेर ही वाडो तिथे उठा हे जे आमचे अभियान चल्लेलें हांव सगळे कार्यकर्त्याचे अभिनंदन करता। आमचे ह्या वेळार आमचे धडाडीचे आनी उठा संघटनेचे एक प्रमुख लिडर जेणे 62 दीस आमचे खातीर कैद भोगला बाब गोविंद गावडे हे आसात। त्याच बरोबर मालो वेळीप हे तेजे बरोबर 62 दीस जेली रावले तेव्हा आसात। वासुदेव गांवकर आसात। आमचे ह्या भागाचे आमदार आनी आतांचे सभापती रमेश तवडकर हेवूय ह्या आंदोलनात कैद जाल्ले, स्वता आमकां बी कैद जाल्ले आनी कितलेशे जाणांक हाल अपेश्टा सहन करचे पडले। पण आपल्या अधिकारा खातीर हे केन्नाच हे त्रास पडलात हे आमी केन्नाच म्हणलें ना। नवीन पिढीक हो इतिहास खबर आसपा जाय। विधानसभेचे मोर्चा ते बाळ्ळेचें आंदोलन हे सगळे आज सहसा मेळे कडेन ना। जे भाव जे आज आसात जेंका आज अनेक सवलती मेळटात हो सगळो उठाचो लढ आसा, उठाचो संघर्श आसा। गेली 20 वर्ष पयलू युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स यांची स्थापना झाली आशिल्ली फक्त एकमेव उद्देश दोळे मुखार दवरून तो म्हणल्यारूच घटनात्मक जे अधिकार 2003 ह्या स्टेटसाच्या अंतर्गत मेळिल्लो आशिल्ले ते पदरान घालून घेवपा खातीर हे उठाचे मुख्य कार्य आसा। आणि त्या दिसापर्यंत आजपर्यंत गोंयांतली एकमेव संस्था, बऱ्याचशा संस्थांक 100 वर्ष जाली आसतली, 50 वर्ष जाली आसतली, पूण खरी जर संस्था चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज जावन सतत संकटांत उबे राहणारी जर कोण जर आसता जाल्यार अविरतपणे गेली 20 वर्सां प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक आठवड्यात आपले ह्या समाजाचे सुखदुःखांचे चर्चा आणि ती वेगळ्या तरेच्या प्लॅटफॉर्माचेर मांडून त्यांचे प्रश्न त्यांचे दुःख जे आसा ते सुटावे करपा खातीर हर एक प्रयत्न करतात। आणि ते करता आसतना आमचे काणकोणचे ह्याच भूमीतले स्वर्गीय मंगेश गांवकार आणि केपे मोरपिल्लाचे स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप यांनी दिल्लो वावर, यांनी समाजा खातीर दिल्ले त्याग आणि समाजा खातीर केलेलो बलिदान व आजच्या युवकांच्या नजरे मुखार येवचो ऐतिहासिक असे काम आमच्या उठाच्या संघटनेन केल्ले, पदाधिकाऱ्यान केल्ले ते संपूर्ण गोंयच्या तरणाट्याक आणि आज सगळ्या गावागावांनी पावचे ह्याच खातीर आज उठाची प्रेरणा यात्रेचे आयोजन केल्ले आसा। ह्या प्रेरणा यात्रा उठा म्हणल्यारूच गावडा, कुणबी आणि वेळीप
ह्या तीन जमाती भितर जो कोण जन्म घेता तो मागीर खंयच्याय राजकीय पक्षाक आसूं, आमकां ह्या पक्षाचे हांगा भूमिका कांयच ना. ही निव्वळ समाजाची आणि ह्या आदिवासी समाजाची व्यथा आणि कथा मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि ह्या व्यथेंतल्यान ज्यो काही गोष्टी आज पदरान पाडून घेवपाक जाय त्या अनुषंगान हो आज एक उलो आसा. जशें रथयात्रेचे आयोजन ह्याच उटाच्या चळवळीन ज्या वेळाचेर 2008 केल्ले आशिल्ले, त्याच मल्लिकार्जुनाच्या पायाकडेन पद स्पर्श करून आज संपूर्ण गोंयान भितर जाल्ले आशिल्ले. आज तशीच तरेची प्रेरणा यात्रा संपूर्ण गोंयान भितर आपल्या विंगड विंगड वाड्यांनी वतले. ह्या समाजा भितर एक जागृती निर्माण करतले आणि 10 नोव्हेंबर 2024 बरोबर दनपारच्या 3 वरांचेर मोठ्या महासागराच्या उपस्थितीत लोकांच्या उपस्थितीत हाची सांगता जातली. आणि म्हणूनच कला आणि संस्कृती मंत्री किंवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून न्ही, या समाजा खातीर आशिल्लो प्रेम, या समाजाचो आशिल्लो अभिमान आणि या समाजाक एक मुखार घेवन वचपा खातीर ल्हानशी जबाबदारी आज प्रत्येक हांगसरल्या एक काणकोणच्या आणि संपूर्ण म्हज्या गोंयच्या वाठारांतल्यान आयल्या म्हज्या भगिनी आणि भावांनी आज घुडी आज खांद्याचेर घेतिल्ली आसा. ही घुडी निव्वळ प्रेरणेची घुडी जावन आसा. ही घुडी प्रेरक इतिहासाची घुडी जावन आसा. ही उटाची घुडी उज्ज्वल भविष्या खातीर आसा आणि ही घुडी आजच्या आमच्या तरणाट्याचो फुडार घडोवपा खातीर आसा. ती घुडी आज प्रत्येकाच्या गावागावांनी उबारची.